आम्ही आता वार्ड नंबर 5 आहा हांगासर 3 कॅन्डिडेट एक सुशांत कवळेकर, एक रवीचो चेडो रितेश रवी नायक आणि एक श्रावण नायक. तिगां मदीं ही इलेक्शन आसतलें. हे वार्डाचे म्हत्व इतलें काय की सिटींग चेअरपर्सन आहा तो हांगासरल्यान कॉन्टेस्ट पयलीं तो दुसऱ्या वार्डान आसले तो आतां ह्या वार्डांतल्यान कॉन्टेस्ट करता आणि तिगां मदीं फायट आसतली. आमच्या वांगडा आतां सुशांत बाब सकाळच्यान तुमी आतां पयले वोटींग ट्रेंड कसो आहा कितें दिसता तुमकां? हांव स्टार्टिंगसान आसा बूथ ओपन जावचे पयलीं लोकांनी लायन केल्ली. लोकांक उत्सुकता आसा वोटिंगाची, कारण मेन म्हळ्यार लोकांक आतां चेंजीस जाय. मे बी ते खातीर उत्सुकता आसतली, बट सपोर्ट बरो आसा वोटिंगाक लोकांचो. तुम्ही पयलीं केल्ले कॉन्टेस्ट इलेक्शन? लास्ट टायम हांवें कॉन्टेक्ट केल्लो अरावंड एक 70 वांगडांनी हांव फाटीं उरलो. लोकांचो बरो प्रतिसाद आसलो आनी तेजे नंतर पळोवनूय बी हांवें म्हाजें काम चालूच दवरलेलें. सो एज युजल हांवें जेन्ना म्हाज्या वोटर्सांक विचारलें कितें करपाचें ह्या फावटी, तेन्ना म्हणपाक तूं फुडें सरोवंकूच जाय. सो तांकां इंडिपेंडंट रावले काय खंयच्या पॅनलाक? ना, हांव लास्ट इयर MGP रावलो. आतां हांव दोतोर केतन माटेकाराच्या अंडर पॅनलाच्या रायझींग फोंडा हे पॅनलाच्या अंडर हांव कॉन्टेस्ट करता. आनी प्लस ताजो फादर आसा मिनिस्टर आसा. सो पावर हो तेंच्या फाटल्यान आसात. बट कितें आसा, लोक सगळे एज्युकेटेड आहा. पावर आसून काय ना, लोकांक लोक काम पळयता. सो लोक काम करता फाटीं फोंडेकार जर रावतले ह्या फावटी. ओके. मदीं डिलिमिटेशन जालें वार्डांचे बिडांचे सगळे सारकें जाल्ले? ना, तो एक सामकें म्हळ्यार अशें म्हणजे आमी म्हाका दिसता दोतोर भाटेकार आमचो कोर्टा खातीर गेलो, पूण कांय चेंजीस जाले ना. अशें आसा की आतां म्हाज्या वार्डान कितलीं वर्सां जालीं जे लोक नाशिल्ले ते लोक ते लोकांक ह्या सायडीन घातले, हे म्हाजे वटेन घातल्यात. कित्याक घातले काय प्री प्लॅन आसलो खबर ना. कित्याक ते हें करतलो जाल्यार एटलीस्ट एक 6-7 म्हयने पयलीं प्लॅन करचो पडटा. सो दॅट मिन्स दे आर इन प्लॅन ते करपाक आसले. कित्याक जीं घरां म्हाज्या केन्नाच येवना आनी कशें आसलें तें लास्टाक ज्योग्राफिकल कशें करपा आसा तें अशें आसा की एक सुमीत बिल्डींग आसा तितून म्हाजे अर्दी आहा आनी दुसरो कावन्सिलर अर्दो आसा. आतां आमी डेव्हलप करप कशें, प्रश्न कितें आहा, लास्ट टायम एंड ऑफ द डे आमकां डेव्हलप करपा जाय, कळ्ळें न्ही. सो आमी लोकांक सर्वीस कशें दिवप, म्हणजे आमी कितें म्हूण करप. म्हणजे आतां अशें आहा की हांव थंय गेलो सर कॉन्फ्युजनाचेर ज्यो अशे 2 कावन्सिलरां पडटा तो करतलो हांव तो रावतलो. ओके, आतां कावन्सिलर आमी एकमेकांक अंडरस्टँड करतलो तें वेगळें, बट म्हाजें अशें म्हणणें आहा की तें करता आसतना सारकें वेवस्थीत करपा जाय न्ही. ज्योग्राफिकल सारकें करपा जाय जाल्यार वोटींग करतना. आतां म्हाका खबर ना ती भायली वोटां अशी कित्याक घातली. पयलीं म्हाजी वोट्स 1180 घातले, 1220 जाल्ले आहा कळ्ळें आहा. आनी जे वोटर म्हाजे आशिल्ले ते दुसरेच कडेन आसा. फटको बसतलो तुमकां? फटको कमी जातले? ना, फटको म्हाका असो बसपाना की हे लोकांक कळ्ळें की सुशांताची थोडी वोट आसता ती पयस कशी गेली आनी आमी पयस कशें गेले. कशें आसता, वोटर्स म्हाका एकामेका कडेन उलयता न्ही, अरे आमकां काडलें इतल्या वर्सां जालीं, तुमी थंयचे हांगा कशें पावले रे. मागीर आमचे एक्सप्रेशन आसतात कशें पावले ते. सो लोक अंडरस्टँड जाल्या. तुम्ही लास्ट टायम इलेक्शन हरले तरी तुम्ही 5 वर्सांचो नियाळ घेतला आसतलो. खंयच्यो खंयच्यो गजाली जावपाक जाय आसल्यो ते जाले ना, कितें गरज आहा करपाची? 5 वर्सांचे न्ही, म्हाजे भुरगेपणाचे उलयता हांव. आमचो बस स्टँड आहा जो देसाय क्लोज स्टोर म्हणून एक टायमार फेमस आसलो, ते मुखार रिक्षा स्टँड आसा. थंय भुरगेपणान जे पेवर हें घातलेलें न्ही, सायडीक फातरी घातलेली न्ही, त्यो झरो जावन सरयो त्या टायमाचे म्हणून त्यो आयज उरल्यो, आयची जाल्यार त्यो मोठ्ठल्यो आसल्यो, त्यो सरयो सुद्दां दिसता. म्हणजे इतले कंडिशन आहा त्या टायमार आमी डेव्हलप जायना. आतां तूं पळयत, हांव एक दीस हांगा गेलो सांग्यार त्या सायडींतल्यान गेल्लो. हांव थंयचें डेव्हलपमेंट पळोवन अजाप जालो. आमचो फोंड्या जवळ शहर डेव्हलप कित्याक जायना. थंय क्लिनिनस व्हेरी गूड अशें. म्हणजे हांव आतां फॉर एग्जांपल सांगपा म्हणल्यार हांव पळय वाळपय गेल्लो. वाळपय अरे वाव म्हणचे पडलें. इट्स रियली फाटी उरता. फोंडें फाटीं उरलें, खूब उरता न्ही. फोंडें फाटीं उरलें. आमी वर्सां वर्सां फाटीं सरता. आमकां एक असो लिडर जाय जो नॉलेजेबल आनी आमकां खंय तरी फुडें व्हरतलो. कित्याक आतां आमचें लायफ ना, आमच्या भुरग्यांचें लायफ आमी खंय तरी भुरग्यांक डेव्हलप करपा जाय. आमी जर अशेंच तर तेच आमी चल्लेले त्या फातरांचेर आमी चलोन जर दीस काडले जाल्यार कशें जातलें. सो ते खातीर चेंज मस्ट सारको. चेंज लोक करतले म्हणटा. चेंज डेफिनेटली करतले. थँक्यू सुजन. या आनी एक मेन विचारपाचें दिसलें, तुमी कॉन्टेस्ट करता सिटींग चेअरपर्सन रितेशा घेवन. तो पयलीं दुसऱ्या वार्डान आसलो, पूण आतां तुमच्या वार्डान कशें गेलें? रितेश लास्ट टायम पंडीतवाड्यार आशिल्लो आनी तो 300+ वोट्सांनी आयिल्लो. आतां तो म्हाज्या वार्डान कितें आयलो तो म्हाका खबर ना. तेंचे लोक म्हणटा की कांय डेव्हलपूच जालें, येयलोच ना केन्ना. आतां तेंचे सायडीच्या लोकांक विचारता लेडीज जालें, लेडीज करप आनी OBC करप आनी ST करप कोणाच्या हातीन आहा.
जेन्ना आमची वोट 9 म्हयने पयलीं प्लॅन जाता की कोण हांगा येतलो आनी कोण थंय येतलो, तेन्ना तो प्लॅन केलो तोच 9 म्हयने पयलीं तो विचार करूनच प्लॅन केला आसतलो न्ही की हांगा ती वोट्स काडून हांगा घालया आनी आमच्या रितेशाक दवरया, कळ्ळें न्ही. सो नाल्यार ती डिलिमिटेशन ताजो भाग आहा म्हणटा हय डिमांड भाग आसा, कारण की तो प्लॅन आसलो की तो हांगा हाडटलो आनी तो लेडीज करतलो. फाल्यां कोणें क्वेश्चन येवपाना थंय तो कित्याक गेलो, सो तेंचे कडेन आन्सर आसा तो लेडीज सांगली लेडीज करतले कोण तेच करतले न्ही. काम कांय जालें ना म्हणटा काम जालें म्हणटा मातशें लोक पंडीत वडयले म्हणटा अरे ते करूंकूच ना लास्ट 300+ येयल्लो मनीस हांगा येवपाक शकना जाल्यार. आनी लेडीज करप ओबीसी करप जनरल करप हें तेजेच हातीन आसलें, तेजेच मिनिस्टराच्या हातीन आसलें, आमच्या हातीन आसलें. तो करतकीर आमी स्ट्रगल जाता आनी ते आमी सक्सेस जावपाक ट्राय करता. ओके. आता आमचे ह्याच वार्डातले दुसरे कॅन्डिडेट रितेश रवी नायक जे सिटींग चेअरपर्सन आहा, हे इलेक्शन जातले तेजो रिजल्ट येतलो तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजेर आसतली. रितेश बाब, तुम्ही इलेक्शना वयच्या पयलीं तुमी चेअरपर्सन आसले, आतां तुमी चेअरपर्सन आहा, सो इलेक्शनाचो जो हे आहा रिजल्ट वा तुमकां जे तुमचे वटेन जे लोक रावपाक तुज्या परफॉर्मन्साचेर डिपेंड करता. तुमी कशें पळयता इलेक्शन? हय, आमी जे हांव चेअरपर्सन आसा 1 वर्स आसा आतां, आनी आमी आमचे पॅनलान जे आमचे पॅनल आशिल्ले आतां आमी बरें कार्य केलां. आनी म्हाका दिसता आमी ते डेव्हलपमेंटाचेर आमी वोट मागता. आनी आमचे 15 आशिल्ले कॅन्डिडेट आनी 2 आमचे अनअपोज जाले आनी 13 ते म्हाका आत्मविश्वास आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक विश्वास आसा की आमी 13 कॅन्डिडेट आमचे खूब मतां निवडून येतले. की आमी तुमकां खबर आसतलें की आतां आमचे प्रोजेक्ट्स खूब आतां फुडें येवपा आसा आनी ऑलरेडी तेंचे टेंडरूय आतां जातले. आतां एक म्हाजो प्लॅन आसा की आमचो एक बरें हांगा गार्डन वॉकिंग ट्रॅक कम गार्डन जावपाचें. तशेंच आमकां इन्क्युबेशन सेंटर युथा खातीर एक इन्क्युबेशन सेंटर हांगा ना, वेर्णा आसा, ते आमी मास्टर प्लॅनाच्या थ्रू हे प्लॅन डेव्हलपमेंट करपाक सोदता. तशेंच आमचें एक पालिका बाजार, जो आमचो एक पालिका बाजार आमकां एक बरो सुंदरसो पालिका बाजार लॉंग पेंटींग तो आमी बांदता. आनी आतां टेंडर फुडल्या म्हयन्याक एखादें फ्लोट जातले. तातूंत वेगळे वेगळे सेक्शन्स आसतले, मीट मागीर वेजिटेबल्स फ्रुट्स वेगवेगळे सेक्शन आसतले. आनी आमची संकल्पना कशी आसा की लोक जेन्ना कामाच्यान येता ते नंतर लोकांनी साताक वचून थंय बिजनस आपलो सामान घेवचें आनी वेंडराक सुद्दां बिजनस जावचो. तशेंच हे आमची संकल्पना आसा. तशेंच आमचे गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट जो आमचो बंद उरिल्लो तो सुद्दां आतां आमी सुरू करता. तशेंच आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्स तो ट्रान्सफॉर्मर आमी रिचार्ज आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते 2 पार्ट्स गेल्ले ते घालून तो रिचार्ज करून थंय सुद्दां आमकां पर्मनंट लायट येतली आनी ते ऑप्शन करतले आमी शॉप. अशें करून आमकां रेवन्यू येवपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न केला. आनी डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नायक सर, तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांचो खूब सपोर्ट आसा. आनी हेज्या खातीर म्हाका दिसता हांगा खूब प्रोजेक्ट्स येतले. तशेंच तुमकां खबर आसा हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलरेडी हाय टेन्शन लायन सुरू जाला आनी ते 1-2-3 मिनटां भितर हाय टेन्शन लायन अंडरग्रावंड जातली. तशेंच LT लायन्स तेजे एस्टिमेट चालू केला. सो ते 1 वर्सा भितर ते जातले. सो तुमी लोकांनी हांव लोकांक सांगपाक सोदता की इतले आमचे प्रोजेक्ट सरकार हांगा फोंड्या भितर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स येतले. आनी म्हणून हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता तुमी आमकां वोट आनी डेव्हलपमेंट करा. आमचो विकास जातलो हे 5 वर्सांत थ्रू मास्टर प्लॅन तो सुद्दां म्हाका दिसता आमी लोकां कडेन ऑब्जेक्शन सजेशन घेवन तो सुद्दां आतां फुडल्या म्हयन्याक आमी परत ओपन दवरून तेजें काम आमी सुरू करतले. सो वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स हांगा येता. सो हांव लोकां कडेन परत मागता की आमकां डेव्हलपमेंट आमी जें केलां आनी म्हणून आमच्या पॅनलाक सगळे आमचे कॅन्डिडेट आसात तांकां भरघोस मतां निवडून हाडचे अशें हांव लोकां कडेन डेव्हलपमेंटाचे मुद्द्याचे इलेक्शन जातले. हय, डेव्हलपमेंटाचेरूच जातले. आनी आमी इतले आनी आमचे सगळे डेव्हलपमेंट आमी प्लॅन केला, वर्कआउट केला आनी ते सगळे आमी एक्झिक्यूट करतले. आमचे पॅनल म्हणून हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की आमकां पॅनल तुमी निवडून हाडचे. फोंड्यान एक आमकां प्रॉब्लेम जो आसा ट्राफीक एंटायर सिटी पळय ट्राफीक प्रॉब्लेम पार्किंग सारकें मेळना तेज्या खातीर कितें प्लॅन आहा प्री पार्किंग बी करून ना आमी पार्किंगाचे सुद्दां आमी एक आमचे म्युनिसिपालिटीचे एक जमीन आसा थंय सुद्दां आमी पार्किंगा खातीर फूड कोर्ट आनी पार्किंग थंय आमी ऑलरेडी तेजे वर्कआउट केला. थ्रू मास्टर प्लॅनांतल्यान ट्रॅफीक कंजेशन जें जाता खंय खंय तें आयडेंटिफाय केलां आनी तातूंतल्यान सुद्दां आमी ट्रॅफीक कंजेशन फ्री करपा खातीर आमचो खूब प्रयत्न आसतलो. सो तातूंत आमी ट्रॅफीक कंजेशन जावचें ना. मास्टर प्लॅन लोकांचे चडश्यो डिमांड्स आहा ते पूर्ण जाता. हय, आमी तेन्ना लोकां कडेन सजेशन मागिल्लें. लोक आयले, आर्किटेक्ट्स आयले, स्कुलाचे प्रिंसिपल्स आयले, बाकीचे वेगवेगळे लोक आयले जेन्ना म्युनिसिपालिटीन मिटींग आपयली तेन्ना लोकांनी खूब सजेशन्स दिले आनी ते सगळे इनकॉर्पोरेट केले. आनी कितें जालें आतां कोड लागलो इनकॉर्पोरेट करतकीच हांव ते फुडल्या म्हयन्याक हांव ते आमी ते आतां फॉलोअप करपाक जाय. आनी हांव मिनिस्टर एग्रीकल्चरय आसा. सो आमी ते फॉलोअप करून ते सुद्दां आमी प्रोसेस चालू जातलो.
तुम्ही लास्ट टाइम दुसऱ्या वॉर्डान आसले, तुमकां ह्या तेवटेन रिजर्व जाला, तुमकां ह्या वॉर्डान येवचें पडलें. हय थंय रिजर्व आसा. बट थंय रिजर्व जाना जाल्यार तुमी हांगा कॉन्टेस्ट करपाक थंय करपाक ना ते रिजर्व जाल्ल्या कारणान म्हाका आतां थंय रिजर्व जावना जाल्यार तुमी थंयच्यान वचपाचें. हय तेंच न्ही रिजर्व जाना म्हणटकीर हांवें तें काम केलां खूब काम अजुनूय म्हाजें काम चालू जातलें थंय चालू आतां ऑलरेडी म्हाका दिसता वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स हांवें घेतल्या थंय सो म्हाजें सगळें काम हांवें थंय केल्लें आनी थंय आतां कितें जालें लेडीज जालो म्हणून आतां हांव हांगा रावता म्हाजी एरिया म्हणजे हांव हांगाच रावता खडमोदर सो हांवें हांगा रावलो. तुम्ही कॉन्टेस्ट करता, तुमचे भाऊ कॉन्टेस्ट करतात, फादर रवी बाबू MLA आहा फोंडेचे, मिनिस्टर आहा, सो मदीं कितें लोकां कडल्यान बी तसो म्हणजे पणजे जाता ते तशें पणजे आयकूं येता फॅमिली राज म्हणून तुमकां बी फोंड्यान तशें हांगा तशें कांय ना की लोकांनी आमच्या डेव्हलपमेंटाचेर जे आमी काम केलें कार्य केलां तशें लोकांनी आमच्या कॅन्डिडेटाक कोण जे आमी कार्य केलां आमचें पॅनल जे सरकारान आमकां सपोर्ट केलो ते पॅनलाचेर आमी रावल्या आनी लोकांनी चिंतपाक जाय की आमचे असो डेव्हलपमेंटाचेर तुमी वोट करून आमचे सगळे फॅमिली राजाचो मुद्दो ना तो कांयच इश्यू ना हांगा सगळे लोक डेव्हलपमेंटाचेर वोट करतले आनी आमी जे कार्य केलें 1 वर्स तेजेर वोट करतले आनी ओके 15तले 2 तुमचे येयल्ले आहा उरले 13 जे इलेक्शनाक आहा तितले 13तले तुमी कितले जिखतले? सगळे 13 जिखतले आमचे इतले आमकां आत्मविश्वास आसा सगळे 13 15 तुमचे हय 15 ते 15 जातले आमचे की आमी जे हें केलां लोकांक विश्वास आसा की आमी इतलें कार्य केलां हांव एज अ चेअरपर्सन हांव 1 वर्स आसा त्या कार्यकर्त्यान सुद्दां हांवें भरपूर प्रोजेक्ट्स सुरू केले सगळे सुरू जाले सो म्हाका स्मशान भुमीची सुद्दां खूब हे बरी परिस्थिती नाशिल्ली स्मशान भुमीची ती सुद्दां आमी आतां म्हाका 1-2 म्हयन्यान ती कंप्लीट जातली ऑलरेडी काम जोरान चालू आसा सो वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आमी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तेजेर म्हाजो फोकस आसा आनी डेव्हलपमेंट ऑफ पार्क सुद्दां म्हाका दिसता हांवें एक वॉर्ड नंबर 4 जेन्ना लोकांनी म्हाका मागणी केली तेन्ना हांवें थ्रू CSR म्हाजो एक फ्रेंड आसा ताका रिक्वेस्ट केली आनी तेन्ना ताणें एक 4 म्हयन्या भितर एक सुंदरशें गार्डन प्लस वॉकिंग ट्रॅक ते कॉलनीच्या लोकांक दिले तशें म्हाजें हें आसा की सगळे कडेन आनी एक उर्दकर नगरीन थंय सुद्दां आमी ऑलरेडी पार्क डेव्हलप करता सो बाकीचे कडेन हांव डेव्हलप करता की लोकांक आजकाल लोकांक वॉकिंग करपाक भुरग्यांक खेळपाक ओपन स्पेस जाय गार्डन जाय तेजेर म्हाजो चड फोकस आसा बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटाच्या मुद्द्याचेर 15चे 15 सीट तुमचे हय सगळे ऑन डेव्हलपमेंट पाहिजे आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचे सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट आसा आनी केंद्र सरकारी आमचे आसा सो म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाच्या लोकांनी आमकां वोट दिवचे लोकांनी आमचे पळयलां आमचे आमी कशें काम केलां या वार्ड नंबर 5 तिसरो कॅन्डिडेट श्रवण नायक आमच्या वांगडा आहा. श्रवण बाब तुजें पयलें इलेक्शन तूं खंयच्या मुद्द्यांचेर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक? हांव मुद्दे म्हटल्यार लोकांचे जे मुद्दे आसा ते घेवन फुडें सरता जेणे करून गटर क्लिनींग म्हण जेणे करून पावसा दिसांनी ते ओवरफ्लो जाता आनी तेजे लोक स्लीप जावन पडूं शकता जावं तेजो जे उदक भरता आनी जेणे करून लोकांचेरूय ते वता गाडी वता तेन्ना उसळोन ते पडूं शकता तेतून लोकांकूय त्रास जावं शकता ते जेणे करून मागीर नाला क्लिनींग म्हणटा ते नाला क्लिनींगा कडेन थंय भरपूर वास येता वासाचो इशू आसा स्मेल इशू आसा आनी तितून हेल्थ लोकांचे पिड्यार जावं शकता सो तो हेल्थाचो जो मेन इशू आसा तो आमी फुडें घेवन चल्ल्या कारण की हेल्थ हें मेन हेल्थ सदांच सारकें आसपाक जाय लोकांचे आनी हेल्थ आसल्यारूच मुखार कितें तरी करूं शकतलो जेणे करून आमी तो मेन इशू फुडें घेवन सरता सो तो इशू आमी घेतला जेणे करून मागीर थोडी जी गार्डन आसा ती एक अस्तावस्त पडलेली आसा थोडी आतां भायल्या लोकेलिटीन म्हण तूं चोरयो चड चलता तेज्या खातीर आमी एक CCTV सर्वेलन्स IR टॅक्नोलॉजीचे ते आमी घेवन फुडें सरता जेणे करून मागीर लोकांकूय तेजो एक म्हटल्यार कितें आसा जाल्यार सेफली भोंवपाक शकतले जेणे करून चोरयेचो प्रकार हो देंवतलो आनी जेणे करून एक जे सेफ्टी जाली मागीर सेकंड थिंग आमचे जे ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हणटा तुमी हय बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जाय जो आशिल्लो तो सगळो स्क्रॅप जाल्लो आसा 2 गार्डन आसा ती दोगूय स्क्रॅप जाल्ली आसा ती एक्टीव करपाक जाय जेणे करून सिनियर सिटीजन्सांकूय एक बसपाक खातीर एक कितें तरी जाय जेणे करून ते सांजच्या टायमार टायम स्पेंड करपाक पावतले आनी तशेंच एक आमच्या ग्राउंडा कडेन थंय एक हें आसा ओपन स्पेस आसा जेणे करून थंय एक वॉकिंग ट्रॅक जावचो आनी एक भुरग्यां खातीर एक खेळपाक जेणे करून यंगस्टर्सां खातीर स्पेशली एक हांव यूथ म्हणून फुडें सरला जेणे युथांनीच म्हाका फुडें काडला तेंच्याच खातीर करून नाल्यार कांय हें ना मेन तेंकां तेंचो विशय जो आहा म्हटल्यार तेंकां एक क्रिकेट पीच म्हण खेळपाक जेणे करून तेंकां एक प्रॅक्टीस मेळटली नेट प्रॅक्टीस म्हणटा तशी आनी तशेंच म्हाजें एक हें आसा स्पोर्ट्सानूय एक कितें तरी आसचें जेणे करून ते समरान एक भुरग्यां खातीर एक स्पोर्ट्स कॅम्प म्हण
जावं कसलोय रोबोटीक ड्रोन वर्कशॉप, जेणे करून हांव एक इंजिनियर आसा, हांवें तें केल्लें आसा रोबोटीक वर्कशॉप जावं ड्रोन वर्कशॉप. तसोच हांव स्पोर्ट्स पर्सनूय आसा. हांवें 3 नॅशनल्स केल्या, एक टायकोंडोन केला, 2 बॉक्सिंगान केला, एक गोवा खातीर खेळा, एक महाराष्ट्राक खेळा. सो बेजिकली स्पोर्ट्सांनी म्हाजो एक बरो हें आसा. आनी तसोच टायकोंडोन हांव ब्लॅक बेल्ट आसा. सो आनी तशेंच स्टडिजानूय हांव बरो आहा. आतां हें करता, ME करता बेंगलोर. सो त्या हितून म्हाजो सगळें एज्युकेशन आनी हें कशें बॅलन्स करपाक तुजें मागीर? एज्युकेशन आनी बॅलन्स म्हटल्यार पयलीं आमी कशें स्पोर्ट्स करताले कॉलेज स्कुलान, तशेंच एक एज्युकेशनूय एक सायड बाय सायड थोडो टायम 2 hours म्हणटा तशें आमी स्पोर्ट्सा खातीर दिताले. तशेंच एक हें करून बॅलन्स करून आमी एक सोशल लायफाकूय एक थोडो टायम दिवन सगळें एक्टीव करून तशेंच आमी फुडें सरले. तुजें पयलें इलेक्शन पूण तुजे फॅमिली खातीर इलेक्शन नवीन न्हू, ना नवीन एक्सपिरियन्स आसा, एक्सपिरियन्स आसा. जेणे करून हांवेंय कित्येक वर्सां जालीं काम केलां. कोविडा टायमार म्हण, तेज्या पयलीं सुद्दां आमी उदक नासलें, उदकाचो इश्यू जालो जाल्यार आमी सदांच आसताले. टाकयांनी उदक आमी वाटलां त्या टायमार. तशेंच आमचे 25+ ब्लड डोनेशन कॅम्प जाल्या. तसोच हांव अध्यक्ष आसा बेटर पोंडा ह्या स्पोर्ट्स क्लबाचो. तूं खंयच्या पॅनलाक आतां ना न्हू? ना, हांव इंडिपेंडंट आसा. आनी तशेंच आमचे जे यूथ आसा तेंच्यांनी आयज सामकें एक बरो एक स्टँड दवरून म्हाका एक फुडें काडला. आनी तशेंच वर्ल्डाच्या लोकांनी फुडें काडला, जेणे करून एक तांकां एक ग्रावंड लेवलाचेर काम करपी जाय. तशेंच आमी धरून आयज फुडें सरल्या. ओके, तूं कॉन्टेस्ट करता तुजे अगेन्स्ट आहा तो रितेश नायक, सिटींग चेअरपर्सन आहा, हांगासरलो MLA मिनिस्टर जो रवीना तेजो चेडो. दुसरो कॅन्डिडेट आहा तो तसो एक्सपिरियन्स आहा, तेणी लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले पडलेले. सो कशी फायट पळयता तुमी? कितले तुका टफ दिसता? टफ अशें कांय ना. लोकांक आयज चेंज जाय. लोकांनी काम केल्लो म्हाका पळयला, जावं आनी कोणाकूय पळयला आसत, बट म्हाकाच एक्टिवली जो काम करतालो 5-6 वर्सां तेन्ना लोकांनी म्हाका सामको पळयला. आनी लोकांची कामां हांवें ठामपणे केल्लीं आसा त्या टायमार. तेणी लोकांनी जी कितें कामां म्हाजे कडेन पर्यंत पावयल्या ती कामां हांवें सदांच तेंच्या पर्यंत पावयल्या. सो आनी तशेंच आमच्यो स्किमी म्हणटू, स्किमी सुद्दां आमी लोकांक घराघरांनी पावयल्ल्यो आसा, जेणे करून त्यो फॉर्मेलिटीज तशें म्हणटात तशेंच आमचें एक बेटर पोंडा आनी तितूनूय आमी एक हें ठरयलां की एक ॲप करचो, जेणे करून वर्डा खातीर एक तेजो एक म्हटल्यार कितें एक समज कॉर्डिनेशना खातीर, जेणे करून समज तर हांगच्यान कितें एक इशू आसलो जाल्यार तो इशू त्या ॲपा थ्रू थंय पावोवपाक, जेणे करून म्हाका तो बेजिकली हांव कंप्युटर इंजिनियर, सो म्हाज्या थ्रू तो पावतलो, जेणे करून ती डिफिकल्टी सॉल्व जावं जाय. तशें त्या खातीर एक ॲप करपाचो ठरयला, म्हटल्यार जेणे करून तो जातलो रोखडोच, इमिजिएटली जावपाना, पण टायम लागता. निवडून येयलो की रुलींग सायडीन रावपाक सगळ्यांक आवडटा, कित्याक कामां बरी जावची म्हणून. सो तुजो कितें प्लॅन? निवडून येयलो की अमकेच पॅनल येयले जाल्यार तेजे कडेन रावतलो, दुसरे पॅनल येयले जाल्यार तेजे रावचे, अशें कितें आहा? तेन्ना हांव कार्यकर्त्यांचो जो डिसिजन आसतले ते कार्यकर्त्यां कडल्यान घेतलो, ते सांगतले तेज्या प्रमाणे तेच निवडून हाडटले, आनी तेंचे आयकनासतना हांव रावलो जाल्यार कांय अर्थ ना न्ही.